रसनाराज सुमे जेजू ख्रिस्ता आराधन करू अंगस जमल्या जगडे आमचे वरते भाग तसू जेजू ख्रिस्त बापान या संसारात हाडलेलो उड्या रुपार आमचे सोय हजार आसा केदे वरते भाग आमचे या सुम्याचेर दिश्ट लावन सुम्या लागी उलोवंक सुम्याची दिश्ट आमचेर पडच्या आनी मुखांतर आमचेर आशीर्वाद देवाची कृपा देवाचो मोग ताची खाकूत ताची बिरमोत विशेष करून ताची गण करची सकत अनुभव करचे वरते भाग या घडये देवान आमकां फोव केला या खातीर संवसारांतल्या श्रेष्ठ गवळ्याक आमचे सुमे जेजू ख्रिस्ताक आराधन आमी करया स्तुती आमी करया होगळाप आमी ताका दिवया खाळ संतान ताका आमी आराधन करया पवित्र स्नान देवा आमच्या सुम्या सोडवंदराक सगळ्या संसाराच्या रचनाराक आमच्या सुम्या जेजूक स्तुती आराधन होगळाप आमी आराधन करया जगत आमच्या खाळसांत या घडये बघता आमच्या मतींत येता उतरांनी वरत्या खाळसा मनान आतुबारून वडा थाळ्यान जेजूक आमी अर्घां स्तुती होगळाप दिवया कित्याक ताका फावो तो जावन आसा श्रेष्ठ देव पाऊल म्हणता या संसारात सुटकेचे नाव जेजूच्या नावावरते खंयचेच नाव ना ते जावन आसा जेजूचे नाव आनी या जेजूच्या नावाक अति उन्नती अति श्रेष्ठ नमन आराधन स्तुती होगळा फावो भगतजन या घडये वडा खाळसां वडा मनान वडा उद्रेगान सम्याची स्तुती करया हालेलुया 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 अर्घा तुका सम्या जेजू होगळा तुका सम्या जेजू आराधन तुका सम्या जेजू जय जय तुका सम्या जेजू होगळीक तुका सम्या जेजू वैभव तुजो सम्या जेजू मोग तुजो सम्या जेजू आराधन तुका सम्या जेजू हालेलुया तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 आराधन तुका सम्या स्तुती तुका सम्या होगळा तुका सम्या प्रत्येक पोटी त्यांचं गीत
आम्ही गाऊया या घडी कळसून धावून कळसाच्या गुंडाय धावून तस्सु जेजू क्रिस्त कुर्साच्या मरणामुखांतर बापाची काकुळत जोडून दिल्लो काकुळतीचे मुखामळाचे फर्जळ आमचेर पडाशे केल्लो आमची हर एक मागणी आयकता तो ताका लोकांचेर भिरमत आसली ताचे काळीज खनवळे जे केन्ना लोकांची फरियत पळोवन लोक पिडेंत वळवळत आसतना जेजू भिरमत पावलो पवित्र पुस्तक म्हणटा ताचे काळीज भिरमतीन भरले तो खनवळो तो काकुळतीचो सागरू मग जायते पोटी आम्ही आमचे कष्ट आमचे पिडाशीड आमचे समस्ये आमच्यातल्याक काळजान जगोवन आमी दवरताव लिपोवन आमी दवरताव कोणा लागीं आमी सांगनाव पूण मोगाचें हो जावन आसा जेजू आमच्या काळजाच्या गुंडायेक येवन आमी कितें कष्ट सोसून आसाव येगडे कितें आमी भोगून आसाव आमचे कितले कष्ट आसा समस्या आसात पिडा आसा मोगाचें आमचे हर एक संकश्ट जेजू जाणा कित्याक ताचें काळीज मनशाच्या मोगान भरलेले ताचें काळीज सुकोवन गेल्ल्या शेळया फाटल्यान सोदून वेचे ताचें काळीज पातकी मनशाक बोगसाणें दिवचे ताचें काळीज बापा सवय आमकां राजी करचे ताचें काळीज सासणाच्या जिविताक सुडका सोडवून दिवचे ताचें काळीज ते मोगाचें काळीज त्या मोगाच्या काळुजान मोगाचो आमकां हर एकल्याक जागो आसा आमच्या हर एकल्या विशांत त्या काळुजाक तो जाणा ह्या खातीर आमी भिवची गरज ना आमचो सोमी आमचे संगी आमचो सोमी आमचे संगी आमी न्हिदतना आमी उठतना आमी खेळतना आमी जेवतना हर एका घडये आमचो देव आमचो संगी जोच्या पयल्या अध्यायांत आमी वाचता मोगाचो शब्द देव जावन आसलो देवा सोवे आसलो आनी तो शब्द मनीस जालो तो शब्द आमचे सोवे ह्या घडये ह्या उंड्या रुपार आसा ह्या खातीर आतां गायलेले आराधना नमना परत ताजें कोरस आमी गावया कळसां थावन ह्या जेजूक आमी अर्घां दिवया आराधना करया Mogaczyn osu Jezu Chrystu jagdi Bobowi sakramenta dardar sa To muni solo puno Patka vine to cielo बापाच्या खुशे प्रमाणे हे संवसारांत कोणूच नाश जायनाये हर एकल्याक जो कोण तुजेर फाती येता जो कोण म्हजेर फाती दवरता तसल्याक सुटका फावो कोणेंच नाश जावन जो बघात हर एकल्यानी सुटका जोडी जाय म्हणलो जेजू क्रिस्त
मोगाचलो हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर वावुरलोलो बापाची खुशी बापाचो मोग बापाची काकूळ तूं वांटलोलो तो जेजू क्रिस्त ह्या घडी आमचे सोवे उड्यार बरोबर आसा ताका फोवो आमचो मान होगळाप आराधन स्तुती अर्गा फोवो मोगाचलो ताका आमी आराधन करया स्तुती करया एगडी बुरमचे दोळे आमी दांपया गीता मुखांतर जेजूचे आराधन आमी केले आमच्या उतरांनी जेजूचे आराधन आमी केले ह्या घडये तोच जेजू मोगाचलो आमचे सोबे आसा मत्तेवाच्या 5व्या अध्यायान पहिल्या दुसऱ्या वळींत आमी वाचता हरी हरिनी लोक जेजू सरशी आयलो जेजू दोंगरार सोडलो आनी त्या लोकां सरशी तो उलोवंक लागलो त्या लोकांक उद्देशून तो उलोवंक लागलो ह्या घडये ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान जेजू ह्या उतर म्हणल्यार दोंगरार सोडला आनी आमी ताची बावर्ती लोक ताची पाटलावदार आमी हांगासर आसा जेजू आमचे लागीं उलयता आमी ताका आयकूंक जाय ह्या घडये आमी खंयसरी आसूंक पुरो पयसल्या गांवांत आसूंक पुरो देव जेजू आमच्या लागीं उलयता हे संवसारांत आमी जायतीं रटावळींनी मेतेर जाता जायते दीस आमच्या जिवितांत आसात एक दीस ही देवाचे उतर आमी वासिनातलेले आयकनातलेले दीस आसात देवाक आमच्या काळुजान ताजो ताळो आयकूंक आमी सलवल्ले आसा पूण आमी जाणाव मोगाचलो देवाचे उतर ताजी सकत सगळो संवसार देवान ताच्या एकाच उतरान रचलोलो जे कितें गरज आसा मनशा कुळाक ताच्या उतरांनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन देवान रचले त्या जेजू क्रिस्तान ताच्या उतरान हर एकल्या गूण केले अशें जाव म्हळें आनी तशेंच जालें मोगाचलो लाजरस उठ म्हळें मरण पावून कुसोवन गेल्लो लाजर जिवांत उठलो बोक्साणें मागलेल्यांक बक्षिलें ताणें तोंड्यांक सोलाशें केलें कुरड्यांक दिश्ट दिले हे सगळें मोगाचलो जेजून ताच्या उतरांनी केल्लीं अजापां ह्या खातीर आज जेजू आमी ताका आयक जाय ताजे उतर आमी नियाळ करी जाय ताजे उतरा प्रमाणे आमी जिये जाय म्हणली जेजूची आशा जेजूची आशा ह्या खातीर तो मत्तेवाच्या 11व्या अध्यायांत 28 वळीन म्हणटा वजन वयतल्यानो कश्टतल्यानो पिडेंत आसलेल्यानो दैर सांडलेल्यानो कश्टतल्यानो म्हजे सरशी येया म्हज्या लागीं येया म्हाका तुमी आयकया मिसाच्या पवित्र बलिदानाक पात्र घेया कुटुंबान मागणें करा कुटुंबान देवाचें उतर वाचा म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां विशेव दितलो ह्या खातीर मोगाचेर आमी हांगासर आयल्या ह्या घडये जेजू लागीं आमी उलोवया कितें घेवन हांव आयला जेजू म्हणटा कितलेय कश्ट कितलेय पिडा कितलेय समस्या आसूं दी म्हजे सरशी ये कम टू मी ये भावा ये भयणी
ये म्हज्या पांयां सरशी आनी हांव तुका सुडका दितलो, हांव तुका गूण करतलो, हांव तुका उजवाड दितलो, हांव तुका समाधान दितलो, हांव तुका कितें मागता तें तुका दितलो म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी आमी भागी मोगाचो, आमी भागी कित्याक आमी जेजूच्या पांयां तळ आसा. जेजूच्या उतरा प्रमाणे ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळ आमी बसून आसा. जेजू म्हणटा परत आनी परत कश्ट जातल्या न्हू, वजोल वयतले न्हू, ये या म्हजे सरशी. म्हाका कळीत आसा तुमचें जिवीत तें कश्टांचे, पिडा शिडा तुमकां दोसता, कुटुंबाचे समस्ये, भुरग्यांचे समस्ये, प्रायवून पिडेसाचे समस्ये, समाजेन कुटुंबान जायते समस्यांनी तुमी रेवडल्या. ना समाधान तुमचें तें आसा. कितें करचें फुडले दीस ते कश्टांचे, अर्थीक अडचणी, दिसपडतो ग्रास सोडूंक कश्ट, हेरांक बोगसूंक कश्ट, उलोवणें ना आनी असले जायत्या समस्यांनी मोगाचो आमी रेवडल्या. आमकां सांगोंक लज दिसता, पूण जेजू म्हणटा येया म्हजे सरशी. तुमी कश्ट केल्या न्हू, तुमी वजन वयतल्या न्हू, तुमी रडतला न्हू, तुमी पिडेसता न्हू, आनी हांव तुमकां भलायकी दिता, हांव तुमकां समाधान दिता, हांव तुमकां विशेव दिता. ह्या घडये जेजू लागीं आमचें काळीज आमी उक्तें करया. जेजूक लागीं आमी उलोवया आनी जेजूक एक घडी भर मौन रावन आयकोवया. असल्या म्हज्या कश्टाच्या परिस्थितीन जेजू म्हाका कितें संदेश दिता तें आमी मौनपणी एक घडी भर आयकोवया. मत्तेवाच्या 8व्या अध्यायान 16 आनी 17 वळ अशें म्हणटा. सांजच जायत्या देंवसार लागिल्ल्या जणांक लोकांक ताजेसाची हाडली. आपले कस उतरान ताणें देंवसाराक धांवडयले आनी पिडेस्तान सगळ्यांक गूण केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर मोगाचो म्हणटा एकच उतरान ताणें देंवसाराक धांवडयले. आमचो स्वामी कितलो बळादी, आमच्या स्वाम्याची उतरां कितली बळादी. हे संवसाराची कसली सकत वायट सकत देवाच्या उतरा मुखार रावना, फोडून धांवता. त्या खातीर म्हळें मोगाचो हर एक दीस आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय. जेन्ना देवाचें उतर म्हज्या तोंडांत हांव घासयता, जेजूस म्हजें थावन उतरां उलयता आनी जें कितें वाचता तशें जाता. मोगाचो त्या उपरांत वाचता देंवसाराक धांवडयले आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली. अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगलेलें आमचे रोग ताणें आमचेर घेतले आनी आमचे पिडा शिडा ताणें वावयली. मोगाचो तूं जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आमची पिडा शिडा वावोवंक तो तयार आसा. हेदळूच ताणें कुर्साचें मरण हे सर्व कश्ट सोंसल्यात. तरी पण तो म्हणटा ताणें सर्व आमचे रोग, आमचे पिडा, आमचे ना समाधान, आमची कुटुंबां, आमचे समस्ये तो वोवंक आयतो आसा. तर म्हाका ह्या घडये तस्सो उड्यांत आमचे सवे हजाराचो जेजू
एका गिता मुखांतर परत आणि परत ताचो आदार आमी मागया. तो आमच्या सांगात आसचो, आमच्या खातीर जीव दिल्लो इमॅन्युएल. ताजें उतरां मुखांतर आमकां सुडका सोडवून दिवचो. त्या जेजूक आतां आमी गिता मुखांतर अर्गां स्तुती होगळप आनी तशेंच ताचो आदार आमी मागया. तू केवळ कष्ट मरण सोंसलोय मात्र नाही, पण तू तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालोय. मग हो जावन असा भवार्थ आमची फाती आणि सोम्याचेर आमचो देव मेल्ल्यांचो ने बगार जिवांत आसुल्ल्यांचो. आमचो देव जिवान देव, ह्या खातीर आमी भरवशान करूंक जाय. कितले कष्ट समस्या पिडा आयल्यार आमी देवाक अर्गां दिजय. तुका अर्गां सोम्या, तुजी स्तुती सोम्या, तुका होगळाप सोम्या म्हणले मागणे आमचे जाय जय. कित्याक आमचो देव सत्यवन देव. आमची पिडा समस्या कसलेय जावं दी, देव जाणा, जेजू जाणा. आणि आमी जैते वन जातेल्या, कित्याक जेजू तो जैते वन जाला. ह्या संवसारांतले हर एका विरोधपणाक, हर एका सत्तेचेर, हर एका मरणाचेर, कष्टाचेर जेजून जैत सोडला.
आणि आमची पिडा शिडा कसली मोगाचनो या खातीर एवढ्या आंदोली पोराच्या जेजूचेर खंड फातयेणी बरो स्वामी दवरूंक जाय धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकान अध्याय 16 वाक्य 30 आणि 1 आम्ही वाचताव ताणे मुळे सुम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तोवळ तूं बाचाव जातलोय तुझे घराणे बाचाव जातले सुम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तोवळ तूं बाचाव जातलोय तुझे घराणे बाचाव जातले मोगाचनो ही जावन आसात उतरां देवाचें उतर आमकां म्हणटा सुम्या जेजूचेर भावार्थ दवर असाध्य म्हणलें आमच्या देवाक कितेंच ना ह्या खातीर सुम्यांचेर भावार्थ दवर जायते फावटी आमचो भावार्थ संवसारी मनशांचेर संवसारी वस्तूंचेर पण आमी चलवत हांव जेजूचेर भावार्थ दवरूं विशेष करून कष्ट पिडा समस्या आयिल्ल्या वेळार देवाकच सवाल करचे मनशां सैम पण देवाचे उतर मोगाचेर आज आमकां सांगता जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातले बाचाव जातले जीवन तुटून तूं मरण जिखलाय सर्गीचें दार आमकां उक्तें केलाय बापा संगीत तूं उजव्याक बसलाय सर्गी आजा संगी नमन करता जीवन तुटून तूं मरण जिखलाय सर्गीचें दार आमकां उक्तें केलाय बापा संगीत तूं उजव्याक बसलाय सर्गी आजा संगी नमन करता मनम सुभाग गयता निमीर पडून कालती पोना आतामची
आमचे वय उमाळू दिवसा दिवसोळा तुझ्या बोली अजबना मनाम सुवार्ता दिव्य बोलो अवघे बोला मनामचे वय उमाळू दिवसा दिवसोळा तुझ्या बोली अजबना दिव्य बोलो अवघे बोला दिवसा दिवसोळा तुझ्या बोली अजबना तुझ्या बोली अजबना तुझ्या बोली अजबना तुझ्या बोली अजबना तुझ्या बोली अजबना. आम्ही सुरू बेरावया या घडी आणि मोगाच्यानो ही घडी जावन आसा भोव पवित्र सुम्या लागीं मागची जे कितें मागणी घेवन आमी आयल्या कितें कश्ट संकश्ट पिडाशडां आसा ही घडी जावन आसा जेजू राखून आसा. हे घडी कळस संतावन आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया प्रायोन पिडेस्तां खातीर आमी मागया आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर विशेश करून शिकपाक गमान दिवं गिन्यान मोत बरी साल समकण बरो फुडार जेजू फावो करून दी. नेणतुल्या बाळांक भुरग्यांक आमी समर्पण दिवया. ल्हान भुरग्यांक जेजूची येवंक सोडा म्हणलो जेजू तांचेर हात दवरून मागता तितले चड जेजू सदशी आमी हाडता जेजूची वळोवक आमी दिता देवाचे उतर आमी कुटुंबांनी वाचता तितली चड आशिर्वादां आमच्या भुरग्यां बाळांक आमचेर आमच्या कुटुंबाक पडटा. ह्या खातीर हर एकल्याचो उगडास काडया आनी ह्या घडये मागया. आमी गीत गायता आसतना आमकां आमी समर्पण दिवया आनी विशेष करून जमलेल्या सुमेस्तां खातीर ह्या घडी आमी मागतेल्या. गीत गायता आसतना मौनपणी आमी मागचे आमच्या गरजां खातीर. जेजू आमी सर्व कष्ट केले
पिडेस्त भाऊ बहिणी दुखेस्त आम्ही तुझ्या लागी आयल्या आमका तू स्वीकार कर आमची मागणी तू स्वीकार कर आमच्या काळजाच्या तुरेक आशा तू स्वीकार कर हे संसारात आम्ही जियेत असताना एकामेकाचो मोग करू एकामेका दुखसू समाधानाचे संतोषाचे उल्हासाचे जीवित भावार्थान दृढ असचे जीवित आमचे तू कर आमका तू स्वीकार कर सोम्या आमची मागणी तू घे आरोग्यदायकने आरोग्य करुणिंचिरी आमचं सोम्या असा आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त आमच्या हरी एकल्याची दुःखा बसो देव उतराने आमची पिडा चिडा गुण करसो आमकां धैर्य दिवचो ह्या खातीर आमची सर्व मागणी जेजू लागी मिठोवन दिवया मगला जेजू हांगासर आसा सर्व भाव भयणी तुजेर विश्वास दवरून तुजेर भावार्थ भरवसो दवरून तुज्या उतरा प्रमाणे ती हांगासर तुज्या पांयार आसा म्हणून जेजू या सर्व खातीर ह्या घडी आमकां परतून मागता उभारलेले हात या मुखांतर सोडलेले हर एकल्याचेर आशीर्वाद घाल त्याच्या काळजाचेर आशीर्वाद घाल सगळ्या कुडीचेर आशीर्वाद घाल पिडेस्त भाव भयणीचेर आशीर्वाद घाल त्यांच्या कुडी असचे सर्व दुखी या घडया मगळा जेजू तुझ्या उतरा प्रमाणे तांची पिडा गुण कर जेजू हे संसार तो आयलोय पिडेस्तान गुण करचा जो कोण सत्वंता तसल्याक संपूर्ण सुटका संपूर्ण सकत संपूर्ण भलायकी दिवसो जेजू तू आम्ही भावार्थान हांगासर जमलेले हर एकले तुझ्या लागी परत हांव मगळा जेजू आमच्या कुटुंबाचेर तुझे आशीर्वाद घाल कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्यांचेर बाळांचेर वडिलांचेर प्रायस्त पिडेसांचेर आशीर्वाद घाल आमची जायती भाव भयणी परगांवांत वावुरतात इस्कुली काम हेर वावर इस्कॉलांत फॅक्टरीनी बिझनेसांत हर एकांत आसात मगळा जेजू ह्या घडये हर एकल्याचो आमी उगडास काड मागता तुजी दयाळायची दिश्ट तांचेर घाल तांकां बक्षीत तांच्या जिवितांत बांदपास आसले सुटका दी समजणी विशेष करून भावार्थान जियेशी मगळा जेजू आमच्या सर्व पिडेस्तान प्रायवंतान आस्पत्रेनी आसच्या सर्वां खातीर आमी मागता म्हणून जेजू ह्या घडये आमी मागता विशेष करून आमच्या विकारा पासून तांकां बरी भलायकी दी ह्या घडये तांकां तूं आपूण आनी गुण कर मगळा जेजू तुका साथ मिळें की तेलसुना ह्या भुरग्यां खातीर हांव आयला बरोवन वंतांच्या मापान जिवीत दिवच्या तूं म्हणटाय रसले जिवीत जो कोण ह्या घडये मागता तसल्याक संपूर्ण रितीन दी जो कोण हांगासर जमलेली तांची आनी हर एकल्याची ती नांवां उसार मागतात मगळा जेजू तांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल तांकां तूं भलायकी दी सुटका दी पवित्र तुजें सप्टेंबर मगळा जेजू आमी हर एकली तुका समर्पण दिता आमचे कुटुंब आमचे फिरगत आमचो वाडो आमचे समाज आमचे सरकार
अधिकारी हर एकल्या मोळा जेजू याकडे तुका समर्पणिता सो कोण अंतर्जळेर विक्षण करता तांकांय मोळा जेजू याकडे आपूण गुण कर तांणी पिडेस्त आसात ती घरांनी आसात आश्रयांनी आसात आस्पत्रेनी आसात हर एकल्याक मोळा जेजू तुझ्या आशीर्वाद दी आनी तांकां बक्षी तांकां गुण कर म्हूण तुज्या लागीं आमी परत तर मागता ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೇ 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 आमचे दोन्ही हात आम्ही उभारूया आणि जेजू स्तुती हो गळा देऊ हालेलुया 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 हर गादगा समय जेजू याकडे आमचे सोय 2000 एक घंटो बोर तुझी स्तुती करू तुझा हो गळा देऊ हर गादे आमचे काळू सामाना तुझ्या दे उच्ची करू आमका हो वेळ तुझ्या फव केल्या गादरे आमका तो आशीर्वाद दिलाय आमका तो गुण करताय आमका सत्य समाधान दिलाय या गादे तुझा हर गादेदा अगला पिता आराधन करता हालेलुया 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 हर गादगा सोम्या जेजू होगळा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू होगळा तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मग चला आम्ही दिंबीर पडूया आणि जेजूची आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर सर्व पिडेस्त भाऊ भयणींचेर हर एकल्याचेर क्रिस्तांव अक्रिस्तांव हर एका धर्माच्या भाऊ भयणींचेर जेजू आशीर्वाद घालून दी भलायकी दिवन दी सुरखां दिवन दी म्हणून जेजूच्या आशीर्वादाक आमकां समी आयतेर करया पूर्वी
शिकायचा उपकार मानता जिनियेक आमच्या तुझ्या वेची तेन्यान सोम्या किते पाटी आमी मोगान तुझ्या सोम्या तुवे पोचलाय राखलाय दये तुझ्या काळजा मौनान आमकां तुवें एकवटायलाय रुपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्ती मुरबेन तुका नावडटा सोमिया बिंबा शिंकायचा उपकार मानता जिनियेक आमच्या तुझ्या वेची तेन्यान सोम्या इथे पाटी आमी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो म्हज्या भाऊ भयणीनो ह्या पवित्रितेन फोते परिवांटक आमच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो संसार संतां मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगे वसुदान संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा अख्खे तुज्या परजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेत तिची सेवा करूंक बगेन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें विंचून काडलोय. ताच्या विनवणेन तुज्या पवित्र सभेच्या गवळ्यांक आनी तांच्या अधीन केल्ल्या हिंडाक दयाळायन सांबाळ आनी ससनाच्या सोडवण्याचे वाटेन चलय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांपावलान तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भोव मोगाच्या बावा, पूण तूं खरे शिकवणेक कितें ताळ पडटा तें मात्र शिकय. जाणटे दादले संयमी घणादीक आनी शाणे, तशेंच भवार्थांत मोगांत आनी सुस्निकायेन तिरसणेची जायजय म्हूण बूत सांग. तेच परी जाणट्यो स्त्रियो धार्मिकांक सहजल्ल्या साल समकणेच्यो जायजय. पेल्याचो मान करतल्यो, खोबराळ्यो वा पियोवण्याक लबदल्यो जायनये. बगार आपले बरे देखीन तरणाट्या बायलांक ती मेलफंक्त जावं. अशे तरणाट्या बायलांनी आपल्या दादल्याचो आनी भुरग्याचो मोग करिशे आनी तशेंच ती मनसुगेची निस्कळ घरदार सांबाळटली आनी दादल्यांक घालती जायशी तांकां ती शिकोवं. हाचे वरवीं देवाचे सुवार्थेक बिलकूल अपमान जावचो ना.
युवकांक सर्व संगतींनी हळतमीत सांबाळूंक तूं उमेद दी. बरें करच्यान सगळ्या वाटांनी तूंच तांकां एक मेलफंक्त जा. सुखीराहीत शिकोवन विवरांत घान आनी नाजूक वा आक्षेप नासतलीं उतरां तुवें वापरलेल्यान खंयच्याच विरोध्यांक आमचे विशयांत वायट उलोवंक वा खोडी काडूंक इडे मेळचें ना. अशें तांचे विरोधपण तांचेच लजे कारण जातलें. सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सुळवंदरा जेसू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे बसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पयसा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतींतून जियेतालो. सर्वेस्परा सोबे आसो सगळो तुजो संतो. तेन्ना तो तुज्या काळजाचे यात्रेक बागयतलो. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव ताचो शाश्वीत दायज जावंक पावतलो. सात्वीक मनशांची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटे वयल्यो सगळ्यो अडकळी काण उडयता. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गाराक उबी रावया. तो मुझे उतार पाडटा म्हणटा सोमी. तो म्हजो बाप ताचो मोग करता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सवे असो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तर जेजू धर्मदूतां लागीं म्हणालो, तुमच्या मदल्या एकल्यान जो तांबडूंक वा बोकऱ्यांक सोरोंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंतया. तो कामांतून फाटीं येतास वेग्गी वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें म्हणच्या बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्ही. आपणें फरमायिल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावुरता. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड करून जातास तुमी म्हणा जाय. कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें वाकरी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, पाकिस्तानी जैलांनी साबार भारतीय नागरीक आसात. ताणें दर्या जावं वा ते आमच्या जम्मू काश्मीर, राजस्थान आनी पंजाब त्या जाग्यांनी गड आसा, गड उतरोवन गेल्लीं जावं तांकां धरती भितर घालतात परवानगी ना म्हणून, विजा काडून ना म्हणून वा ट्रॅव्हल परमीट ना म्हणून. हाच्या पैकी साबारांक पाकिस्तानी सरकारान ते गुडाचारी म्हणून तांकां करार दिवन वा गळपास वा तांकां जिववादी शिक्षे दिला. हांच्या पैकी हजारांनी आसात. तातूंत भोव फामाद जाल्लो म्हळ्यार सरबजीत सिंग. तो 1990 इसव्यान ताका भितर घाल्लें जैलांत थंयसर. आनी पाकिस्तानी मिलिट्रीन कितें म्हळ्यार वो व्हडलो गुडाचारी आनी बॉम्ब घालून साबार जाणांक जेशी मारला, त्या देखून ताका गळपास दिवचे म्हणून. आनी कोर्टीन केस घाल्ल्या वेळार ताका कशेंय करून तांणी प्रूव केलें तो टेररिस्ट म्हणून वा भारताचो गुडाचारी म्हणून. तो चड उणें 22-23 वर्सां जैलांत आसलो. 2013 इसव्यांत एप्रिलाच्या 11 ताका थोड्यांनी ताजेर अटॅक करून जैला भितरत ताका 2 तारखेर तो जैलाच्या आस्पत्र्यांत अंतरलो. आनी ताच्या उपरांत BBC चॅनलान एक डॉक्युमेंटरी केलें. त्या डॉक्युमेंटरीन कितें आसा म्हळ्यार त्या पाकिस्तानी जैलांनी आसून शाबीत कोण इंडियाक फाटीं आयलीं, भारताक फाटीं आयलीं, तांच्या सांगाता संदर्शन साबारांचो संदर्शन तांणी केलो. आनी थोडे मासली पाकतले आनी हेर थोडे बेश्टेशन्स गेल्ले. पूण साबारांनी कितें म्हळें, आमी भारत सरकाराच्या आदेशा खाल गेल्ले, आमी गुडाचारी काम थंयसर केलां, पूण आमकां धरतस भारत सरकारान आमचो इन्कार केलो. हें फकत भारतांत वा पाकिस्तानांत चलचें न्ही, आख्ख्या संवसारांत गुडाचारी नीती अशें चलचें. तांकां सुरवेर ट्रेनींग दिताना सांगून धरतात, तुवें काम करूंक आसा पूण तुका धरल्यार मात्र आमी तुका इन्कार करता. तें स्पश्ट आसा. खंयच्याय पिक्चरान तुमी पळयत, खंयच्याय नॉवेल्स आसात, थोडे स्पाय नॉवेल्स म्हणटा, काणयो बूक तांतूं आसात. ह्या गुडाचारींक तांणी बरें काम करून फाटीं आयल्यार तांकां मिलिट्रीक वा पुलिसांक मेळिल्लें पदक वा बहिरंग इनाम तांकां मेळना. बरो सांबाळ म्हूण ना, सरकारी सवलत्यो ना तांकां. पूण अशें आसतना तीं कित्याक गुडाचारी जावंक आशेतात? तांकां कांयच प्रतिफळ मेळना. मेळ्ळ्यार एक मोर्न वा थंयसर आमी कठीण दगदवणी म्हणटा, टॉर्चर. तरी पूण हांचे थंय एक ल्हान पातयणी आसा. ती पातयणी कितें म्हळ्यार, हांव म्हज्या राष्ट्राच्या सुरक्षे पासत, फॉर द सेफ्टी ऑफ माय कंट्री हांव काम करतां, तितलेंच. ताचे वयर कसलेंच प्रतिफळ तांकां मेळना आनी तें तांकां कळीत आसा. आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता जेजू क्रिस्त ताका लक्षिल्ल्यान फॉलो करतल्या वा पाटल्याव करतल्या शिसांक
धर्मदुतांक प्रत्येक रितीन तांणी केल्ल्या कामाक प्रतिफळ आसूंक नजो म्हूण तो सांगता. एकाच सुत्रान सांगचें तर. आनी हें कित्याक घडटा? आमच्याच भारत संस्कृतीन ती आमी पळयता. भगवद्गीताचीं तीं उतरां आसात. कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफला नेतुर्बुर्मा. अर्थ कितें? तूं काम कर पूण प्रतिफळाची आशा दवरिनाका वा अपेक्षा करिनाका. आनी दुसऱ्यान तें सांगता मा कर्मफला नेतुर्बुर्मा. कितें जाता? हांवें प्रतिफळ अपेक्षा करून काम केल्यार काम सेकेंडरी, दुसरें स्थान, म्हाका पयलें स्थान. त्या दाळा काम फाटीं पडटा. कामाचेर आशा ना, करच्या कामाचेर. ह्या कामांतल्यान म्हाका कितें फायदो मेळटा म्हूण हांवें पळोवचें. इंग्लिशांत आसा एक स्टेटमेंट, वॉट इज इट फॉर मी. म्हणजे हांवें करच्या कामांतल्यान म्हाका कितें प्रतिफळ मेळटा. आनी दुसऱ्यान आमी पळयता सबार रिट्रीट प्रिचरांचें एग्जाम्पल आमी दिवयात. ती कितें करतात? सुरवेर मिसां हातीन घेतात, खंय खंय वचून रेतीर दितात. पूण थोड्याच वर्सां उपरांत ती केदाळा फामाद जावन येतात पळया, त्या दाळा जेजू फाटल्यान वता, तो प्रिचर मुखल्यान येता. आमी ताका सांगता आउटग्रोईंग इन्स्टिट्यूशन. हें आमच्या गांवांनी मात चलचें न्ही, आख्ख्या संवसारांत अशें चलून आयलां. केदाळा मनीस प्रतिफळ अपेक्षा करता, त्या दाळा तो खंयच्या संस्था पासत काम करता, खंयच्या दियसिसी पासत काम करता, तें ताका पडून तसो ना. खंय विगार म्हूण घाल्यार ताका, वा खंय इन्स्टिट्यूशनाचो हेड म्हूण घाल्यार चडाव तो कितें करता? भायर भोंवून आसता. तें एक निदर्शन मात हांवें दिवचें. आनी खंयच्याय कामाक 2 क्वॉलिफिकेशन विचारतात. एक मिनिमम क्वॉलिफिकेशन, इतलें म्हणी आसा जेत म्हणून. एक डिझायरेबल क्वॉलिफिकेशन म्हणटात. ह्या स्थानाक अपेक्षा करतलो, ह्या स्थानांत काम करूंक आशेतलो वा आशेतली, ताका एक हायर स्टँडर्ड आसा जें म्हणून, एक मेलफंक्त आसा जें म्हणून. ते आयच्या पयल्या वाचपांत सा पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता. क्रिस्तांव जावंक मिनिमम क्वॉलिफिकेशन आसूंक जाय. आनी तें एका उपरांत एक तो पट्टी करून येता. आनी आयच्या सुवातेन आमी पळयता जेजू सांगता डिझायरेबल क्वॉलिफिकेशन. तितान सांगलें, सा पावलून तिताक सांगलें तें पुरा क्वॉलिफिकेशन आसूंक जाय. ताच्या सांगातच आमी काम करतना प्रतिफळ अपेक्षा करिनासतना काम करूंक जाय. अशें आमच्या जिणेंत आमी करूंक. सबार आमच्या मदें आमी आमच्या फिरगजींनी सेवा दिवन आसता. आनी सेवा दितना आमी प्रतिफळ अपेक्षा करता गे. तें एक सवाल आमी आज नियाळ करून पळोवया. जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत हांव सेवा दितां, जावंक पुरो म्हज्या वाड्यांत हांव सेवा दितां, जावंक पुरो म्हज्या फिरगजींत हांव सेवा दितां, म्हाका वैयक्तीक रितीन हांव प्रतिफळाचो अपेक्षा करता गे. खाणेकीचें गीत नंबर C9, पान नंबर 109. Bapa
본디담교 तुका भक्तीपणाचो तो बाबा स्वीकार तू कर हे बाबा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र देवा सर्वेस्पर मानवतेक घेऊन प्रितीच्या बापा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उडासाक हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवाड. आनी जशें भाग्यवंत गवळ्यांनी आपल्या हिंडाची जतनायान सेवा केली, तशें आमी सोमेस्तांक आमच्या गवळ्यां सांगाती त्या हिंडाच्या सेवेक आमचें जिवीत भेटोवंक कृपा दी. हें आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमीन सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, जो हांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमो तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार रोला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता आकाश उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवितून सगळे आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन तितावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साधना पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उड्डासाक करात. बावड तसो गुट परगटुया. जिसू जीवन जाला, जिसू नव्या येतलो, जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्या येतलो.
बापा आमच्या सोडवण्यापासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा म्हणून असो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार चडणे असो आम्ही भक्तीपणे उड्डास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या ते बलियातान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तुजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक धान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव बगेवन तांकां आमोरयेच्या संसुसे तिच्या पोतीच्या तुझ्या बगेन धर्मदुता आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या सजवान पावल दुसऱ्याच्या आनी सूर भक्तां सांगाता तुवें वचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाच्या पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पुबी सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे संगाती ह्या संवसारान वाटसूर तुजे पुबी सभेक बाबर्थान आनी प्रिती मोगान तिर कर हे तुजे वजीर जमलेल्या एकठांय जाल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारा अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुज्या राजन घे कुटुंबांत देवातीन जाल्ल्यान सोगडास करया थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक जदोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताच्या उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटोवन दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात आमेन आमच्या सोडमदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडमदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडी पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी समया ते म्हज्या पितरांतल्यान बाब म्हाका फोवना पूण तुज्या एका उतरांत तुमकां भलायकी मेळटली गीत नंबर D46 पान नंबर 168 म्हज्या काळजान सोम्यान तूं ये
रूपात तू कोण जावं तुझे अग्नी पोषण जाताय पुण्या रूपात तू कोण जावं तुझे अग्नी पोषण जाताय शिवच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तू कुरपेन भरताय शिवच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तू कुरपेन भरताय म्हाका जिवी जोडूंक दिवच्या जेजू मोरी जाऊन आयलो म्हाका उबरांतले वयकारच्या कुडीच मोगान तूं वेगवेगळो उड्या रूपान तूं खाण जावून मुझे अग्नी पोषण जाता उड्या रूपान तूं खाण जावून मुझे अग्नी पोषण जाता शिवच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कुरपेन भरताय शिवच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तू कुरपेन भरताय ग्रास्तून सोम्या तुका सगळोच म्हाका दिताय म्हज्या काळजान विडार करून नव्या जिवान म्हाका भरताय उड्या रूपान तूं प्राण जावून म्हजे अग्नी पोषण जाताय उड्या रूपान तूं प्राण जावून म्हजे अग्नी पोषण जाताय शिवच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कुरपेन भरताय शिवच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कुरपेन भरताय प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा बगेन जुवां पावल दुसऱ्याच्या उगडासाक तुज्या जेवणांत वांटो घेवन सर्गींच्या संतोशान आमची काळजां भरल्यांत भक्तीन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय तशेंच जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान तुज्या आनी आमच्या भाव भयणींच्या मोगा खातीर कस सोसूंक आनी आमचो जीव करसूंक आमकां कुटपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन पोसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार
कापूर तामकां उगोली चिरवणेची ऐमाची करी तुझा सोडून जीव जिविता इनाम तुझा दिले वडमेल मागेवा तुझा पादुच्या वंदितां सलोगीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्या कैविको शिकय तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तेन देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेठांनी समकूंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र एवकरिस्त समोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मुरये समोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्थान दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकाक बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी आमच्या पात्रोन संजू आमकां दुसऱ्या मुखांत्र देवान जेजून आमचेर वतले सर कृपे देण्या खातीर सर्व बरेपणा खातीर अर्घां दिवया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबाक सेसांबारा जायतें बरेंपण जेजून केलां जायती आमची पिडाशिडा गूण केल्या समस्यांक परिहार दिल्या मागिल्लें आमकां दिलां हे सर्वां खातीर आतां आमी अर्घां पाठोवया एकल्याक देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक तो अर्घां दिता एकल्या बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्घां दिता एका स्त्रीयेक 5 वर्सां उपरांत आवय जावचे भाग फावो केल्ल्याक अर्घां दितात एकल्याची 6 म्हयने आशिल्ली एलर्जी हांगासर मागून गूण केल्ल्याक अर्घां दितात हांगासर मागून एकल्यान सोरो सिगरेट संपूर्ण रितीन सोडुल्ल्याक अर्घां दितात एकल्या 6 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्याक अर्घां दितात प्रार्थुया भोव काकूळदारा बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी तेज्या विनतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळ तूं आमी वर्णिता तेजे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त समोग आनी तेजी गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी बागीवनपणान वाडून क्रिस्तांक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सजू आमकां दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बागीवन जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या मोगान मरून लोकांच्या काळसांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास बळय उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमक कर आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट बारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन बावर्थान बरवशान आमी हांगासर आयल्या ही घडी आमची सर्व मागणी ते सावा पात्रोन संजू आमकां दुसऱ्या मुखांत बापा जेजूक भेटोवन दिवया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर कुटुंबा खातीर विशेश करून ह्या घडी आमी मागया जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान हाताक मेळच्या एकल्याक IELTS एग्जामान जैत मेळच्या आनी बरो फुडार रुपीत करच्या एकल्याची पिडां गूण जावच्या काजर बऱ्या तरान जावच्या एकल्याची पेंकडाची दुगूण जावच्या एका स्त्रियेचो बावळो तो फ्रोजन जाल्लो ताची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावच्या एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या दोगा जोड्यांचें काजर बऱ्यान जावच्या एकल्याक आमाल पिवणें ताणें सोडच्या एकल्याच्या बऱ्या भलायके पासत
BP शुगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलाक येवच्या एकल्याक रेसिडेंट विजा फावो जावच्या एकल्याक भायर पडलेले ताजो पासपोर्ट बेगीनसो मेळच्याक एकल्या बरी सैरीक मेळच्या एकल्याच्या गुमटेक फोळ आशिल्लें तें गूण जावच्या एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावच्या एकल्याचो हात दूख गूण जावन एका विद्यार्थीन धैर्यान कॉलेजीक वेच्या वाटेचे समस्ये परिहार जावं एका जोड्या बरी भलायकी मेळच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावं घरान मोतीक समाधान मेळो 3 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या दोगां पोरगांवां बरें काम मेळच्या पांयांच्या गांठीची दुगूण जावच्या एकल्या इस्रायल वेच्याक विजा मेळच्या TET एग्जामान पास जावच्या खासर बऱ्या रितीन जावच्या बरी भलायकी मेळच्या मतीक समाधान मेळच्या परीक्षेंत बरें रिजल्ट मेळच्या एका दादल्याची हरण्याची पिडा गूण जावच्या एकल्या पांयाचे समस्ये गूण जावच्या एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटी मेळच्या एकल्या दिल्ले पयशे उडासन फाटी दिवच्या तेगांक बरी भलायकी मेळच्या 8 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या भुरग्यांचें देणें फावो जावं घरांचें काम बेगीन संपोवंक घराचें लोन बेगीन परिहार जावं कुटुंबान शांत समाधान मेळच्या एका कुटुंबान भाव आनी भयणी मदलें जाग्याचे तक्रार बऱ्या नित्यार्थ जावंक आनी स्वताची नितीची जिणी जियोवंक कॅनडांत एकल्याक ताच्या शिकपा प्रकार बरें काम मेळच्या जाग्याक बरो ग्राहक मेळच्या एका स्त्रियेचो बाळूंतेर बऱ्या तरेन जावच्या दोगांचे जागे बऱ्या मला विकून वेच्या एका प्रायस्तांक पेंकडा तशें सुपायाक बोळ मेळच्या एकल्याचें रीण फारीक करूंक आनी दुसऱ्यांचें भांगार दवरलेलें पाटीन दिवंक एकल्याचें बिझनेस बरें जावं बँक लोन पाटी बांदूंक एकल्याचें लायसन्स रिन्यू जावच्या एकल्याचें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या एका कुटुंबाचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून सेकंड PUCन शिकच्या दोगां भुरग्यांक शिकोवंक गिन्यान मोद आनी शिकपा दिवशीन गुमान दिवच्या खातीर उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकरिस्तोचो आमकां करोवंक शिकय आनी मुरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मुरये माये आनी सर्व सांतां भक्तां संगी सगळींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडून आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमतीचे संगत आश्रय आमी तो तुमचो देव आनी सदैवी फळ जुगुसीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वथा पिडेस्तांचेर आशिर्वाद ह्या घडी आमची सर्व पिडा शिडा सर्व पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास कड्या. घरांनी जायती पिडेस्त भाव भयणी आसात आस्पत्रेनी आसात आश्रयांनी आसात मरणांतीक पिडे विरोध झुजोन आसात हर एकल्यांक जेजू आपणून गूण करून दी म्हणून संतांची मजत आनी विनाती आमी करया. सुम्याचे नावे आमचो आधार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरे फासर तरांच्या पिडेस्तां कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगेवून सांजू आमपाल दुसऱ्यान आपल्या भगेवून जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुजे परचेन बगूंक आनी बावर्तान जिवन प्रेरण दिले. तेजे विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले नेनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर्व विनवणी आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार भगेवून जोंपाल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता आनी ताची महिमा आनी संतोष देवा थावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगेवून जोंपाल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सुर वायटांतली आमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणीचे जसो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक आमकां घटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळे पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक आमकां प्रेरण मेळो. एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक आमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो
बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोबे सदा रावो. आतां जेवण तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक मानाच्या वाती आमी वणटल्या. उपकार मागता बाप ऑस्मंड हांणी मुखार येवन ह्यो वाती वणशात. आयचें जेवण तशेंच आल्तारीक फुलां दान जावन दिल्यान देवादीन पाऊल रोड्रिगस हाज्या आत्म्याक हाज्या उडासाक जॉन्सन रोड्रिगस आनी कुटुंब सांजुसे वाडो. मुर्दोम दिल्यात जॉन्सन रोड्रिगस आनी कुटुंब जुसे वाडो. कॉन्रेड सिक्वेरा पेरमुदे, जीवित डिसोजा सुरतकल, बेबी फ्लंसीटा मस्करेनस नित्यादर वाडो. गॉडविन डिसोजा सांजुसे वाडो. जॉयसन सिक्वेरा बोळा, एन्नी आयरिश, दिव्या फेर्नांडीस बेंगलूर, बाबा अनविल मार्च डिसोजा वेणूर, अनिल जेनिफर रोझारियो आनी कुटुंब फेरार. ग्रेसी कर्डोजा लॉरेस पयलो वाडो. जेसी सिक्वेरा बाळोक जेजू वाडो. तशेंच जेवणाक दान दिलां बाबा एनविल मार्च डिसोजा वेणूर 2000 रुपये दान दिल्ल्या मुर्दोम दिल्ल्या सोमेस्तांक आमी काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी पात्रोन संजो अंपाव दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मुगाचे न्हू आयच्या मिसाचें पवित्र बलिदान जशेंच प्रसंग दिल्ले आमच्या बचपे फिरगेजीचे सहायक विगार मानादीक दोतोर ऑस्मंड रोशन डिसोजा सर भक्तिकांच्या नांवी तांचो हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर भक्तिकांक तुमी हांगासर येवन ह्या सर्व भक्तीच्या कार्यांत वांटो घेतला तुमचोय उपकार बावडटा. तुमचे खातीर आमी मागता. मुगेचे न्हू आतां जेवणाचेर आशिर्वाद प्रधान याजक मागतले. त्या उपरांत जमलेल्या सर्वांच्या तकलेर हात दवरून आमी मागणी करतल्या. सर आमी उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या मोगाळा बापा, तुज्या श्रेश्ठ कवल्याक जुवांव पावल दुसऱ्याक मान करूंक आमी हांगासर जमल्या. ताजे मारिफात शिकलें सक्कड एवकरिस्ताचो मोग प्रत्येक रितीन आमी आराधना वेळार चलोवन वेला. ताचे उपरांत श्रेश्ठ बलिदानांत ह्या मिसांत आमी भाग घेतला. आमच्या आत्म्याक येदोळूस तुवें तुज्या पुताच्या कुडीन आमकां पोसलाय. आतां आमच्या कुडीक जाय आसची घटाय ह्या जेवणा मारिफात मेळटा. प्रत्येक रितीन ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेवण दान दिल्ल्यांचेर, जेवण तयार केल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक रितीन आमी आज उगडास काडटा. ह्या दिसा कोणाक खावंक जेवंक मेळोंक ना तांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. शांतीचो दूत आमचो भाग्य घेवन जुवा पाव दुसरो दैवीक आकुतीचो भक्त तो भाग्य घेवन जुवा पाव आमचो. नमान नमान तुका, नमान नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा. नमान नमान तुका, नमान नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा. ताची संदन मग सेवा
आमकां सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां भाग्यवान जुआम पावल दुसऱ्या आमकां सोद नदी कर भाग्यवान कसोचे करवे द्वारा आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे त्याचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन